आरोशी भरकटून दर्यादेगेर मुंगरिल्लो पोंटून 10 दिसां भितर काडलो ना जाल्यार गांवचो लोक पार्क हयात हॉटेल खंय बंद उडयतलो। आरिहंत शिप ब्रेकर पार्क हयाताचे अधिकारी आनी पंचायत सेक्रेटरीक भितर ओडवचो म्हूण लोक मागतात। पोंटूनाक खंय बुराक पडपाक लागल्यात। मुंबयच्यान आरिहंत शिप ब्रेकराचो टक 3 दीस जाले अजून आरोशी पावना। पयलो आमचो डिमांड कितें, ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान कोणें पोंटून हाडला तो तेका पयलो अरेस्ट करपाचो। सेकंडली सेक्रेटरीन परमिशन इलिगली दिला तेकाय अरेस्ट करचो आनी पार्क हयात विदाउट परमिशन करता ते तेंकाय अरेस्ट करचे। आमकां एसोसिएशन दिले की बोट आनी पोंटून बेगीन काडटले, अजून पासून कांय जावना। पार्क हयात जाय थंय करता आनी फिशरमॅनाक त्रास करता। जर तरी गव्हर्नमेंट ताबडतोब हे काडना जाल्यार आमी पार्क हयात बंद करतले। हाल तर कोण हिंग न्हावपा आयलो आमी गोंयकार येयलो जाल्यार हिंगा थंड पडा कितें करपाचें। एक बार लायफ गार्ड सेविंग कोताय पूण आतां बोट काडले सोमतो थंड पडलो आनी मुखार पावसान त्रास आमकां। ती कातोरपा देखून मेळपाना, कित्याक थिंग उबें रावपा जावपाना। दर्या इतू फूल करंट आसता ओसाडीचे थिंग उबें रावपा जावपाना आनी 15 दीस तर उरत जाले। रांपणी 2 हात पाणयाचेर करंटाचेर हांवें पयलीं देखून सांगलां, करंटाचेर रांपणी धांवन येताय ते हेजेर पडले जाल्यार आनी रांपोण मेळपाना। थोडें झाड आमची चिंजोन गेलें हिंगा पयर। हॉटेल जबाबदार हेका, हॉटेलान पयलीं हाडलो हेंकां आनी तेका हेंकां सगळ्यांक पयलीं अरेस्ट करून तेंको इंचार सगळें हें कितें हें सगळीं काडलें बगर ना जाल्यार आमी येते वरस म्हणल्यार हॉटेल चलोवन दिवपा नाय, हें हॉटेल आमी बंद करतले। आरोशी पोंटूनाची दुसरी रिव्हर प्रिन्सेस जायत म्हणून नुस्तेकारांक भंय। पोंटून काडपाक मुंबयच्यान अरिहंत शिप ब्रेकर बुधवारा सांजे म्हटल्यार आपलो टक धाडटा म्हूण सांगिल्लें। 3 दीस जाले तो आजून आरोशी पावोंक ना। सध्या पोंटूना बरोबर व्हांवून येयल्ली बोट ओडून काडपाचें काम चल्लां। पोंटूनाचें कितें तें खंय टग आयल्या उपरांत जातलें। पंटून को अभी नहीं, अभी बोट निकालेंगे। बोट निकालने के बाद पंटून पे लगाएंगे हाथ, काम उसका करेंगे। उसका होल बंद करेंगे, होल है 2-3 जगह। उसके बाद हैच कवर भी बंद करेंगे। हैच बंद करने के बाद पानी आउट करके उसके बाद निकालेंगे। और कितना दिन लगेगा? अब निकलने का मतलब 2-4 दिन जाएगा, बहुत जाएगा। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। नुस्तेकारांचो एलईडी नुस्तेमारीचो प्रस्न सरकाराक अजून तडीक लावंक जमना। नुस्तेकारांनी परत एक फावट सरकाराक शिटकावणी दिल्या। एलईडी नुस्तेमारी गोंयांत जाता तितले बेगीन बंद करात म्हूण नुस्तेकार मागतात। धंदो काबार जायत म्हूण नुस्तेकार भिल्यात। कर्नाटकान खंय एलईडी नुस्तेमारी बंद केल्या, गोंय सरकारानूय करची। दर्याचेर कोण तरी बेकायदेशीर नुस्तें मारपाक लागले की अशे तरेन जर नुस्तें मारलें जायत जाल्यार फाल्यां आमकां हे महाराष्ट्राक शेतकरी लोक जे आज दळपाक बी मरता ती परिस्थिती आमकां येवंक शकता। तेका लागून आमी सगळे एक जावन आमी सरकाराक वचोन सांगला, कित्याक सरकार हो आमचो आसा आनी बऱ्यापणान वचोन सरकारा कडेन आमी उलयल्ले आसा। तेन्ना आज 8 दीस आमी सरकारान सांगले की आमचे काम बंद करता म्हणून, जाल्यार आजून सरकारान बंद करूंक ना। कित्याक आमी अशे तशे वांकड्या रस्त्यार गेले जाल्यार सरकार फाल्यां आमचो सरकार आमकां विरोधक म्हणटलो। तेन्ना आमी ही हालचाल केल्या बरोबर कर्नाटकाक काडल्या बरोबर कर्नाटकान 3 दिसां भितर सगळ्या आख्ख्या कर्नाटकाक लोक फिशरमॅन एकठांय जावन ती आज लायट बंद जाल्ली आसा। जे तर अजून ह्याच्या भायर सरकारान ती लायट बंद केली ना जाल्यार आमकां मरोचे पासून पडले जायत न्ही, जाल्यार आमी मरोक तयार आसतले। पूण हे नासता रावन आमी हे धंदो तेमी जे भायर कायदेशीर भायर वयता तेमकां आडोवपाचो प्रयत्न करतले। इतली वर्सां आमी आतां धंदो चलयला, बरें चलयला, प्रॉब्लेम ना। पूण ह्या वर्सा ते एक दुयेंस येयला लायट घालपाचें, ते सगळें काबार करपाचें। जे कोण हॉटेलकार आहा, कोण रियल इस्टेट आहा, कोण बिल्डर आहा, ते जगतले। ते तांकां हे बिजनेस येत ना, हे बिजनेस तांकां इंट्रस्टूच ना, कित्याक ते हांगा सोडून वचपाक चिंतता न्ही, वयताय थंयसर। पूण आतां कितें करपाक आमी काय कळना फिशरमॅनाक की कितें करपाचें फुडें। जे आतां आमी पयर CMR गेल्ले न्ही ते बंद जावपा जाय, नाजाल्यार आमी रस्त्यार येतले, बायल भुरग्यांक रस्त्यार येतले जाल्यार आमकां भायल्यो ना। आनी ह्यो भायल्यो जावन भितरल्यो जावं गोंयच्यो ज्यो एलावड आहाय त्यो गोल्यो येवन सुसायड भोगताय आनी आमी दुकां मोडयताय। घेव एक विराम।